प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आंकवार मारयेच्या स्वर्गार वळणाची परब मनयता आनी तेच परी आमी भारताच्या स्वतंत्रायेचो दीस बी मनयता. दोनी परबो आमकां आयज सुटके विशीं सांगता. देवाक आमकां जाय आमी सगळीं स्वतंत्रायेची जिवीत जिवंक. देवाक आमकां जाय आमी सदांच स्वतंत्रायेची मनशां आमी जावंक. आयचे पयले वाचपान इस्रायल परजेक कशे भाशेन दुस्मानाच्या हातांतली एक अस्तोरी जुदीत तांकां सुटका दिता तें आमी पळयलां. ही जुदीत अस्तोरी कोण काय? जेन्ना इस्रायल देशांत एक राजा इस्रायल लोकांक पिडापीट कोत्तालो, वायट कोत्तालो, तेन्ना ती जुदीत उबी रावन इस्रायल परजेक सुटका दिता. जुदीत देवाचेर पातयेवन त्या राजाची गोमती कातोत्ता आनी इस्रायल परजेक दुस्मानाच्या हातांतली सुटका दिता. म्हज्या भयणी भावांनो, असलीच अस्तोरी आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिसूंक येता. ती जावन आसा आमचीच आवय आंकवार मारिया. आंकवार मारयेन आपल्या जिवितांत देवाचें उतर सदांच आयकलें आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटलें आनी देखूनच देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली. आयज आमची आवय आंकवार मारिया आमकां कितें शिकयता काय? आयज आंकवार मारिया आमकां 3 शिकवण दिता. पयलें म्हळ्यार सेवा. आमी सेवा घेतलोली मनशां न्हय, पूण दितोली मनशां जावपाक आंकवार मारिया आयज आमकां सांगता. आंकवार मारयेन सदांच दुसऱ्यांक आपली सेवा केली. जेन्ना ती गर्भेस आसली तेन्ना ती सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथाशीन रावली आनी ताची सेवा केली. ती आपलें जिवीत सदांच खालतेकायेन जियेली आनी खालतेकायेन दुसऱ्यांची सेवा केली. आयज आमकां सगल्यांक आंकवार मारिया आमची आवय आपयता खालतेकायेन जिवीत जिवंक आनी खालतेकायेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक. दुसरें शिकवण म्हळ्यार आयज आमची आवय आंकवार मारिया आपयता देवाक सदांच महिमा आनी आर्गां दिवंक. कितलीं जाणां आमी आयज देवाक आर्गां आनी महिमा दिता. जेन्ना देव आमचे मागणे आयकता, कितलीं जाणां आमी देवाक आर्गां आनी महिमा दिता. आंकवार मारयेन देवाचें बरेंपण वळखून देवाक आर्गां आनी महिमा दिली. देवाचें बरेंपण तिणें सदांच दुसऱ्याक परगटलें आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कशें मारिया गितांतसून देवाक आर्गां दिली. ती म्हणटा, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा आनी देवा म्हज्या तारोका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. हें जावन आसा दुसरी शिकवण देवाक आर्गां आनी महिमा दिवंक. आनी निमाणें शिकवण आयज आमची आवय आंकवार मारिया आपयता देवाचेर भरवोसो दवरूंक. मारयेन देवाचेर सदांच भरवोसो दवरलो आनी देखूनच देवान तिका स्वर्गा सयत उबारून व्हेली. आयज आमी 78 स्वतंत्रायेचो दीस मनयता आनी आमच्या देशांत जायतें बरें जालां, पूण वायटूय आसा. जायतो लोक वायट घडटा तांच्या जिवितांत. गरिबांक फटयतात, गरिबांक काम मेळना. पूण आमची आवय आमकां भरवोसांत दवरता आनी म्हणटा,
पदवेदारांक तो सोड्रा वयले शेवटिता, खालत्या मनशांक उच उबारता, भुकेल्यांक तो बरें बरें देनांनी बोत्ता आनी गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत हाडटा. ह्याच उतरान आमी आमच्या आंकवार मारेच्या बोरवासान रावची आनी आमचें जिवीत जिवंक आयज आमकां आपयता. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया आमी सदांच आंकवार मारेच्या भावार्थांत आसूंक, देवाच्या भावार्थांत रावूंक, आमी सदांच मारये भाशेंत खालतिकायेंत आमचें जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक, आमी सदांच मारये भाशेंत देवाक आर्गां आनी मोहिमा दिवंक आनी सदांच देवाचें बरेंपण दुसऱ्यांक परगटूंक. हेच आमी कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी देवा लागीं मागुया. आमेन.